कळंगूट दर्यावेळेर मंगळारा सकाळी एका मनशाची कूड उफेताना बोट रायडरांच्या नदरेक पडली. तांच्यांनी ताबडतोब कळंगूट पुलिसांक कळीत केले. पुलिसांनी घडणूक थळार येवन दर्यांतल्यान कूड भायर काडून कानोळे पीएचसीत पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. मेल्ल्या मनशाचें नांव गांव कांयच कळूंक ना. कळंगूट पुलीस फुडलो तपास करतात. मडगांवचो विशय हो पुरायपणान वेगळो आसा. गोंयांत बिफाचो मात्तूय उणाव ना अशें गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो वेवस्थापकीय संचालक दोतोर राजेश केणी हांणी सांगलां. मडगांवां बीफ वेवसायिकांनी दुकानां बंद दवरिल्ल्याचे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नांक केणीन जाप दिली. जमीन हडप घोटाळ्यांतलो मुखेल आरोपी सोलेमान सिद्दीकी हाका 7 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सोमारा सांजचो सिद्दीकीक दंडाधिकाऱ्यां फुड्यान हाजीर केल्लो. क्रायम ब्रांचीचे जेलींतल्यान पळून गेल्ल्या सोलेमान सिद्दीकीक पुलिसांनी परतून गोंयांत हाडिल्लो. सोमारा सिद्दीकीक चवकशे खातीर पोरणे गोंयांत पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्लो. सिद्दीकी सुलेमान व्हिडिओ प्रकरणात आपाचे गोंय मुखेली अमित पालेकार हांचें नांव आयिल्ल्यान तांकां चवकशेक हाजीर रावपाचें समन्स पोरणे गोंय पुलिशेन जारी केलें. ते प्रमाण मंगळारा सकाळी पालेकार चवकशेक हाजीर रावले. म्हजी फामील, म्हजे लोक म्हजे बरोबर आसा. भाजपा भ्रश्ट हे लोकांक खबर आसा. हांव कोणाक भिना. हांवें पुलिसांक जें कितें सांगपाचें तें सांगलां म्हणून चवकशे उपरांत पालेकार उलयलो. संसदेत संविधानावेल्यान सुरू आशिल्ल्या चर्चे वेळार बाबासाहेब आंबेडकरांचेर केल्ल्या स्टेटमेंटा वेल्यान गृहमंत्री अमित शाह वादांत सांपडला. ह्याच मुद्द्यावेल्यान मंगळारा गोंय काँग्रेसीन बस स्टँडावेल्या आंबेडकर उद्याना कडल्यान आझाद मैदाना मेरेन रॅली काडून अमित शाहाच्या स्टेटमेंटाचो निशेध केलो. तशेंच अमित शाहान राजिनामो दिवपाची मागणी तांणी केल्या. म्हादईच्या मुद्द्याचेर चर्चा करपा खातीर 10 जानेराक हाऊस कमिटीची
बसका आपयल्यात व हरड मुखेली विजय सरदेसाईन विशीं मागणी केली. प्रवास कमिटीक म्हादयचे मुद्देशे पडून गेल्ले ना, ताका लागून हाऊस कमिटीची बसका घेवची अशें विजयान मागिल्लें. गोंयचे रान क्षेत्र सेगीतपणान देंवता. 2021 ते 2023 ह्या फाटल्या 2 वर्सांत गोंयचें रान क्षेत्र 150 हेक्टर देंवलां. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान जारी केल्ल्या राष्ट्रीय रान सर्वेक्षण अहवालांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या. उदरगतीच्या नांवा खाला सुरू आशिल्ले दोंगर कातरपाचे प्रकार ह्याचे फाटलें मुखेल कारण आसा. राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे आणि आर्किटेक्चर कॉलेजीचो आदलो प्रिन्सिपल आशिष रेगे हांकां 25,000 रुपयाचो दंड घाला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आशिष रेगेन जॉन नाजारेथ हाका आरटीआय कायद्या खाला म्हायती दिवंक नाशिल्ल्यान रेगेक राज्य म्हायती आयुक्तान हो दंड दिला. शिवोलेच्या सडये वाठारांत बेकायदेशीर अतिक्रमणां मातये भरण करपाचें काम सुरू आसा. पंचायत संचालनालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण सडये पंचायतींत रस्ते कुशीक आशिल्ली बेकायदेशीर अतिक्रमणां मोडपाक घेतल्या. मातये भरण करपाचें काम सुरू आशिल्ल्यान म्हापशा पुलिसूय तैनात आसा. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान इयत्ता 5वी आणि 8वी मेरेन सरसकट पास करपाचें म्हळ्यारच नो डिटेन्शन धोरण रद्द केलां. शिक्षणीक क्षेत्रांत सुदारणा जावची म्हणून विद्यार्थ्यांक सरसकट पास करपाचें धोरण रद्द करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. ह्या निर्णया प्रमाण 5वी आणि 8वीच्या वर्सुकी परीक्षेत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक फुडल्या वर्गांत बसूंक मेळचें ना. मात नापास जाल्ल्यांक 2 म्हयन्यां भितर परतून परीक्षा दिवपाक मेळटली.
माजी उद्योग मंत्री आणि सहकार मंत्री सुरेश परुळेकर आणि पिराईच्या 82व्या वर्सा निमणो श्वास घेतलो. सुरेश परुळेकर हांणी हाच्या आदी उद्योग मंत्री आणि सहकार मंत्रीपद सांबाळ्ळां. मजगती नामनेचे चित्रपट दिग्दर्शक श्याम बेनेगल 90व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. श्याम बेनेगल हांचे चित्रपटांनी मोलादीक योगदान आसा. 50 वर्सां परस चड काळ भारतीय सिनेमांत ते सक्रीय आशिल्ले. राष्ट्रीय गिरायक हक्क दिसा निमतान नागरी पुरवण आणि ग्राहक वेव्हार विभागान राज्य हेल्पलायन नंबराची सुविधा सुरू केल्या. एकूण गिरायकाची फटवणूक जाली जाल्यार कागाळ करपा खातीर 24 वरां ही सुविधा उपलब्ध आसतली अशी माहिती नागरी पुरवण विभागाचो सचिव संजीत रॉड्रिगेज हांणी दिली. स्वर्णिम भारत विरासत और विकास हो प्रजासत्ताक दीस 2025च्या टॅब्ल्यू खातीरचो विशय आसा. परेडा वेळार कर्तव्य मार्गाचेर आपले टॅब्ल्यू दाखोवपा खातीर 15 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची निवड केल्या. हातूंत आंध्र प्रदेश, बिहार, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली, दामन एंड दीव, गोंय, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक आणि हेर राज्यांचो आस्पाव आसा. ते भायर 11 मंत्रालयां आणि केंद्र सरकार खात्यांची निवड जाल्या. वेंचून काडिल्ले टॅब्ल्यू भारताची विविधताय आणि सतत विकसीत जावपी सांस्कृतीक समावेशकता दर्शयतलो. दिल्ली विद्यापीठान आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा वांगडा 2026 वर्सा एका वर्साचो नवो पदव्युत्तर कोर्स सुरू करपाची मोख दवरल्या. ह्या नव्या प्रस्तावा विशीं 27 डिसेंबराक जावपी शिक्षणीक मंडळाचे बसकेत चर्चा जातली अशें कळटा. देशात दर दिसाक व्हडा प्रमाणात कोयराची निर्मिती जाता. शारांतल्यान दर दिसाक वट्ट 3 लाख टन इतलो कोयर जावपाक लागला. हातूंतलो फक्त 20% रिसायकलिंग करप शक्य आसा. मात सध्या कोयराच्या रिसायकलिंगाच्या उद्देगांत 60,000 कोटींची उलाढाल जाता. तेन्ना 2030 पर्यंत 3 लाख कोटी रुपया सहज जातले अशी शक्यताय न्हयकारूं ना. म्हणटकीच ह्या उद्देगाक लागून येता ते 6 वर्सांत 11 लाखा परस चड जाणांक रोजगार मेळपाची शक्यताय आसा.
जायते जाणांक तकली दुखली तर गुळी घेवप, थंडी वा जोर आयलो तर गुळी घेवपाची संवय आसता. दोतोराचो सल्लो घेनासतना अशा पद्दतीन गुळी घेवप साप्प चुकीचें. हाका लागून भलायकेचेर वायट परिणाम जावं येता. इतलेंच न्हय तर अप्लास्टिक एनिमिया सारको जिवाक धोक्याचो आशिल्लो रोगूय जावपाची शक्यताय उप्रासता. जेन्ना आमच्या कुडींत रक्तपेशी तयार करपी संस्था उण्यो जातात तेन्ना अप्लास्टिक एनिमियाचो धोको वाडटा. ह्या दुयेसाच्या दुयेंतींनी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा, पूण ह्या दुयेसाचें मूळ कारण मात अजून स्पश्ट जावंक ना. तिरुमला तिरुपती बालाजी श्री व्यंकटेश्वराचे देऊळ हे गिरेस्त देवळांमदलें एक. दर वर्सा सुमार कोट्यांनी भाविक ह्या देवळांत दर्शना खातीर भेट दितात. सावार वरां भाविक रांगेत उबे रावन तिरुपती बालाजीचें दर्शन घेतात. तशेंच ह्या देवळाक दान स्वरुपात कोट्यांनी रुपयांची देणगी लेगीत मेळटा. मात आतां भाविकांच्या सोयी खातीरूच देवूळ समितीन म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. तातूंतलोच एक म्हळ्यार एआयचो उपेग करून देवळाच्या प्रकारांत भाविकां खातीर सोय सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर यत्न चालू आसा. पंजाब सरकारान बरी आणि नितळ उर्जा उत्पादनात भर दिवपा खातीर दरेकी 4 मेगावॉट्साची वट्ट 66 सोलर पॉवर प्लांटां उभारपाची मोख दवरल्या. ह्या उपक्रमांतल्यान पंजाबात पर्यावरणाच्या ह्या स्रोतांच्या आधारान उदरगतीक वाव मेळटलो. तेन्ना हाचे फुडें लेगीत अशा पद्दतीचे उपक्रम चालीक लावन राज्यांत प्रगती करपाचेर सरकार भर दितले अशें कळटा. ट्राया बेगीनूच फक्त व्हॉइस कॉल आणि मेसेजी खातीरूच रिचार्ज पॅक उपलब्ध करून दितले. जे कोण इंटरनेटाचो उपेग करिनात तांच्या खातीर आतां फक्त व्हॉइस कॉल आणि मेसेजी पुरतेच रिचार्ज पॅक उपलब्ध जातले. हातूंत 90 दीस ते 365 दिसां खातीरचे पॅकाचो आस्पाव आसतलो. भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनीन पुडुचेरीत आपली सेवा सुदारपा खातीर आणि अखंड जोडणी खातीर 100 अतिरिक्त टावरां उबारपाचो निर्णय घेतला. बीएसएनएलच्या ह्या निर्णयाक लागून पुडुचेरीत तांच्या सेवेचो उपेग करप्यां खातीर सोयीचे थारतले. तांच्या ह्या निर्णयाक लागून फाटल्या 3 म्हयन्यांत 20,000 परस चड गिरायकां जोडल्यात, जाका लागून पुडुचेरीत आतां बीएसएनएलच्या गिरायकांचो आंकडो 75,000 परस चड पावला. मजगतीं बीएसएनएलान फुकट मोबायल, टीव्ही आणि फायबराचेर आधारीत सेवा सुरू करपाचो निर्णय घेतला. हातूंत 300 लायव्ह चॅनलांचो आस्पाव आसतलो. ते भायर वायफाय, बीएसएनएलाचे हॉटस्पॉट सेवा लेगीत उपलब्ध आसतल्यो.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 8 महिन्यात स्मार्टफोनाचे निर्यात मोल 1 लाख कोटी रुपये फुटलं, असे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्री अश्विनी वैष्णवांनी सांगितलं. उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह PLI योजनेक लागून देशातल्या स्मार्टफोन निर्यातीत फाटल्या वर्षाच्या तुलनेत 45% वाढ झाल्या. तसेच चालू आर्थिक वर्षात 1,70,000 कोटी रुपयावरील स्मार्टफोनाची निर्यात वाढवपाचं मोख सरकारान दवरले, असे मंत्र्यांनी सांगितलं. स्मार्टफोन क्षेत्रातल्या PLI योजनेक लागून प्रत्यक्ष 3 लाखांवयर आणि 6 लाखांवयर अप्रत्यक्ष नोकऱ्यो निर्माण जाल्ल्याचे कळटा. स्ट्रोकाक लागून मरण येवप्यांमदीं जाणट्यांचो आस्पाव चड आसतालो, पूण आतां परिस्थिती बदलल्या. आतां देशभरात स्ट्रोकाक लागून तरणाट्यांमदीं मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जावपाक लागल्या. कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर जावपाक लागिल्ल्यान अशा पद्दतीन ल्हान पिरायेचेरूच कॅन्सर सारखे रोग तशेंच आतां स्ट्रोक येवपाचे चान्सेस चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. तेन्ना भलायकेची कुयदाद घेवन निरोगी रावपाचेर तरणाट्यांनी भर दिवपाची गरज दोतोरांनी उक्तायली. दिसाचे नित्ता आसत तर डिमेन्शियाचो धोको वाडपाची शक्यताय तज्ञांनी उक्तायले. जे लोक रातच्या शिफ्टीक काम करून दीसभर न्हिदतात तांकां ताण, ओबेसिटी तशेंच अल्झायमर सारख्या दुयेंसांचो धोको आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. लिम्फेटिक सिस्टमात हानिकारक प्रथिनां तयार जाता, जाका वेळचे वेळार काडून उडोवप सक्तीचें आसता, नातर आमच्या मेंदवाच्या भलायकेचेर ताचो परिणाम जाता, अशें दोतोरांचें म्हणणें. वाडटी पिराय, न्हीद सारकी जावप ना ओबेसिटी ही लिम्फेटिक सिस्टम फेलियराची कारणां थारूं येतात. मात जे वेळार न्हिदतात, वजन नियंत्रणात दवरतात ती विकारापासून पयस आनी निरोगी उरतात, अशें तज्ञांनी स्पश्ट केलां. नेमान च्या आणि कॉफीचे सेवन केल्यार तकली तशेंच मानेच्या कॅन्सरापासून धोको उणो जावपाक शकता, अशें एका अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. तकली आनी मानेचो हो संवसारांतलो 7वो सगळ्यात चड प्रमाणात जावपी कॅन्सर आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या संशोधनांतल्यान प्राथमीक पावण्यार च्या आणि कॉफीचे सेवन केल्यार कॅन्सर सारख्या महाभयंकर दुयेंसापासून धोको उणो जावंक शकता, अशें दिसून आयलां. संधिवात ही सध्या सामान्य भलायकेची स्थिती असून हातूंत मनशाच्या कुडीचे जॉइंट्स दुखतात. संवसारभरातल्या 6 लोकांक संधिवात दुयेंस जाता, पूण सध्या हे दुयेंस दादल्यां परस बायलांमदीं चड दिसून येता. बायलांमदीं एस्ट्रोजन आनी प्रोजेस्टेरॉन ही हॉर्मोनालांची पातळी चड आशिल्ल्यान तांच्या सांध्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावं येता. भारतात 60 वर्सां वयल्या पिरायेच्या बायलांक ह्या दुयेंसाचो धोको आसता. तेच प्रमाण आयच्या बदलते जिणेशैलीक लागून 20 ते 30 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्या चलयांकूय संधिवाताचो धोको आशिल्ल्याचें मुखार आयलां.